खोब्रावाडो कळंगुटे टॅटू व्यवसायाच्या वादांतल्यान एकल्याचे सूर्य हल्लो जाल्ल्याची घडणूक शेनवारा राती 10:30 वरांच्या सुमाराक घडली। हे घडणुकेत अरुण लमाणी जखमी जालो, ताचे जीएमसीत उपचार चलतात। हे घडणुकेतलो दुबावित आरोपी आकाश लमाणी फरार असून पुलीस ताचो शोध घेतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अरुण लमाणी हो आकाश लमाणी आणि परशा हांचे बरोबरचो भागीदारी व्यवसाय सोडून त्याच वाठारात दुसऱ्या टॅटू दुकानात काम करतालो। ताका लागून अरुणाक पयलींच्या टॅटू व्यवसायाचे अर्थीक वेव्हार पुराय करपा संबंधी चर्चे खातीर आकाशान ताका खोब्रावाडो कळंगुटे हांगसरल्या जे बेकरी कुशीक आपयल्लो। हे चर्चे वेळार तांचे मदीं वाद जाल्लो आनी आकाश लमाणीन पेन चाकू काडून अरुणाच्या तोंडार आनी पोटार वार केले। हे घडणुकेत अरुण लमाणी जखमी जालो, उपरांत ताका उपचारा खातीर जीएमसीत व्हेलो। पीडित अरुण लमाणी हाणें भागीदारी सोडली तेन्ना दुबावित आरोपी आकाश आनी अरुण हांचे मदीं फोना वयल्यान हाचे आदीं शाब्दीक बाचाबाची आनी गाळी सवपाचो प्रकार घडिल्लो अशी माहिती ह्या घडणुकेच्या तपासा वेळार पुलिसांक मेळ्ळी। सध्या दुबावित आरोपी आकाश लमाणी फरार असून कळंगूट पुलीस ताचो शोध घेतात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करात।